हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज आम्ही एक स्पेशल व्लॉग घेवन येयल्ले आसा तुमकां लागून स्पेशल. आनी आयज आमी वचपाचे आसा सावथ इंडिया टुराक. आनी सगळ्यान पयलीं आमी तिरुपती बालाजीचें दर्शन घेतले, तेज्या उपरांत आमी तमिळनाडूक एंट्री करतले. सो आतां आमी सद्या गोंयांतल्यान बेळगांव येयल्ले आसा आनी आमकां जी हरिप्रिया एक्सप्रेस जी आसा ती कोल्हापूरच्यान तिरुपती वयता. सो आतां आमकां ती 4 ट्रेन आसा आनी आमी हांगाच्यान बेळगांवच्यान वयतले. सो कीप वॉचिंग. आनी जर तुम्ही माझ्या चॅनलाचेर नवे आसात तर सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. चला तर आता आमी सद्या वेटिंग रुमान बसल्या आनी दनपारचे 1:30 जाल्ले आसा. सो ट्रेन येयसर आमकां हांगासर 4 पर्यंत रावचें पडटलें. तुम्ही पळोवं शकता हो जो बेळगांवचो रेल्वे स्टेशन आसा तो एकदम हायटेक केल्लो आसा. म्हणजे सगळ्यो सुविधा हांगासर तेंच्यांनी दवरलेल्यो आसा. म्हणजे एकदम बऱ्या पैकी हो रेल्वे स्टेशन आतां केल्लो आसा. फाटले आमी 2-3 वर्सां हांगासर पळयताले तो अंडर कन्स्ट्रक्शन आसलो, पूण आतां तेजें जें कन्स्ट्रक्शन आसा तें कंप्लीट जाल्लेलें आसा. आनी गार्डनींग बी सगळें बरें जाल्लेलें आसा. आनी हांगा आतां एट द टायम एक 6 तरी ट्रेनी लागू शकता अशें तेंच्यांनी हांगासर सुविधा दिल्ली आसा. गुड मॉर्निंग. आणि आता मी आंध्र प्रदेशान एंट्री केल्ली आसा आनी आमी काल 4 बेळगांवच्यान बसले आनी आतां हांगासर पावलेले आसा. आनी आतां जे आसा एक 5 किलोमिटर उरला तिरुपती. आनी तुमी पळोवं शकता हांगाच्यान जे सप्तगिरी पर्वत आसा जेका थंय स्थान एक पवित्र स्थान म्हणटा सप्तगिरी पर्वत. आनी ताजे तुम्ही हांगाच्यान 5 किलोमिटर पयसल्ल्यान पळोवं शकता हे सप्तगिरी पर्वत. श्रृंखला 7 आसा आनी आतां पाविल्ले आसा स्टेशनार. पावल्ले आसा आनी पावस जो आसा तो सुरवात जाल्ली आसा कमी फाटल्यान. 17 वरांचे ट्रॅव्हलिंग करून ट्रेनीन आमी पावल्ले आसा आतां तिरुपती. आतां आमकां तिरुमला वचपाक जाय. हांगा मोठो पावस लागलेलो आसा. आता हांवें ज्या बस कावंटरार वचून बस तिकीट घेतली आसा आनी पर हेड 120 रुपया AC बस. आनी ताज्या उपरांत एक किलोमिटर गेल्या उपरांत तुमकां एक चेक पोस्ट मेळटा आनी थंय तुमचें फूल लगेज जे आसा ते चेक करता. आमचे लगेज जे आहा जे चेकींग जाल्लें आसा सो आमकां परत जे आहा ते बसीन बसपाक जाय. आनी तुषार गावडे आमचो फ्रेंड. आता आमी बसीन बसून आमचो फुडलो प्रवास आसा तो स्टार्ट केलो. आनी हे जे आसा जे तिरुपतीच्यान तिरुमला वचपाक 22 किलोमिटर आसा. आनी थंय तुमकां जाय तरेचो ट्रान्सपोर्ट आसा. म्हणजे तुमी एक बारीकशी गाडी पासून घेवन वचूं शकता जावं शेअर कार घेवन वचूं शकता. 100 रुपया पर हेड आसा. पूण सगळ्यान बरें हांव तुमकां सजेशन दिता की AC बस म्हणजे 120 रुपयान तुमकां बरे तरेन आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रान्सपोर्टेच्या वतीन तुमकां बरे तरेन एक सुविधा दिल्ली आसा. आनी तुमी हे पर्वत शृंखला आतां पळोवं शकता सप्तगिरीची. आतां जो हा आमी फस्टूच हेजेर आसा दोंगराचेर. तेज्या उपरांत आमकां जे 7 दोंगर आसा ते क्रॉस करपाक जाय. आनी ताज्या माथ्याचेर आसा तो आमचे तिरुपती बालाजीचें जे आहा देवूळ आसा. सो तुमी विज्युअल पळोवं शकता कितले बरें दिसता हांगाच्यान. रस्ते जे आसा ते एकदम वर्ल्ड क्लास हांगासर रोड्स आसा. आनी हे रस्ते जे आसा ते 1 वेज आसा. म्हणजे एके सायडीन वचपाचें आनी एके सायडीन येवपाचें आसा. आनी अशे तरेन आतां आमी जे आहा तिरुपती बालाजीचें जे मुख्य द्वार आसा म्हणजे एंट्रन्स आसा थंय पाविल्ले आसा. आनी तुमी पळोवं शकता एक सुंदरशें गार्डना म्हणजे स्ट्रक्चर जो आसा तो फूल सुंदर. म्हणजे हांगासर येयल्या उपरांत एकदम शांत अशें दिसता. हे वातावरण जे आसा तें भक्तिमय वातावरण आसा. प्रत्येक एक 50 मिटराचेर हांगासर लावड स्पिकर लायल्ले आसा. आनी थंय जे आहा बालाजीची जे कितें चलता ते सगळे हांगासर प्रत्येक कडेन आयकोपाक येता. हो परिसर जो आसा इतलो सुंदर आसा. आनी हांगासर जे प्लास्टीक आहा ते प्रोहिबिटेड आसा. म्हणजे जर तुमी प्लास्टीकच्यो बाटल्यो उदकाच्यो घेवन जर वयर वचपाचें चिंतीत जाल्यार ते तशें चिंतू नाका. आनी हांगासर ज्यो बाटल्यो आसात त्यो चेक पोस्टार तुमच्यो बाटल्यो आसात त्यो उडयता. सो आतां आमी
तिच्या हेजेर गेटीर जर तुम्ही तिकेट काडूंक जाल्यार हांगासर तुमी ह्या कावंटराचेर काडपाची ऑनलायन जर तिकेट काडूंक जाल्यार हांगासर पयलीं रजिस्टर करचें पडटा ताज्या उपरांत तुमकां मॅसेज येता एक. सो आतां आमी रावल्ले आसा. आयज जी आसा भरपूर गर्दी आसा. अशें कळून येता की आयज कमीत कमी 60,000 लोक आसपास आसा आनी ज्यो लायनी आसा त्यो खूब पयस लागलेल्यो आसा. जनरल लायनी आसा त्यो म्हटल्यार अशें आयकूंक येता की जे सकाळी गेल्ले ते 12 वरां जालीं तांकां ते अजून लायनीक आसा. सो तुमचे कडेन जाता शक्य आसा जर जाल्यार ऑनलायन बुकींग करपाची आनी स्पेशल एंट्री घेवपाची. कित्याक जेन्ना हांगा येता तेन्ना तुमकां रोखडीच तुमकां टायम दिल्लो आसा. दॅट द टायम तुमी एक प्लान करूं शकता की ट्रेनीन इतल्या टायमार येवपाचें आनी तेज्या उपरांत दर्शन घेवपाचें. नाजाल्यार तुमचो जो टायम आसा जनरल लायनीक एक दीस पासून लागूं शकता. सो शक्यतो ऑनलायन बुकींग करप जे स्पेशल एंट्री आसा ती. आनी तिरुपती बालाजीची हें पळयात भायल्यांची हें आसा मुर्ती एकदम सुंदर. हांगा ह्या परिसरांत जे आसा तेंचे प्रोग्राम कितें आसता रेगुलर प्रोग्राम ते हांगासर भायर जाता. हाय गायज, आतां आमी पाविल्ले आसा तिरुपती बालाजीचें जे देवूळ आसा तेज्या प्रांगणांत पावलेले आसा आनी हाचे फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी कितलीशीच गर्दी आसा आनी एक तरेचें भक्तिमय वातावरण हांगासर आसा. कितलेशेच लोक हांगासर कमीत कमी 50 ते 60,000 लोक आतां ह्या हांगासर आतां आयिल्ले आसा दर्शनाक. आनी आमचें जें दर्शन आसा तें आमकां स्पेशल पास आमी काडलेलो 400 रुपयाचो. सो आमचें दर्शन आसा आमकां तें सकाळ सांजच्या 8 आसा. एटलिस्ट 3 वरां तरी लागतली दर्शन घेवपाक. म्हणजे 8 ते 11 पर्यंत आमकां दर्शन मेळटलें हांगासर. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयात बालाजीचें जें देवूळ आसा तें. आनी आमी जेन्ना दर्शनाक वयतले तेन्ना हांगासर जे फोटोग्राफी हांगासर प्रोहिबिटेड आसा. म्हणल्यार मोबायल तुमकां व्हरपाक मेळना जावं कितेंच व्हरपाक मेळना. फक्त तुमी भितर तुमकां एंट्री दिता आनी कांय ना. जी तुमचे लगेज आहा ती रुमार तुमी दवरपाची. आनी आमी हांगासर जेन्ना वर्सान वर्स येता तेन्ना वेगळे वेगळे हांगासर चेंजीस केल्ले आसता. कायदे तेंचे रुल्स आहा ते वेगळे वेगळे आसता. एक फावटी तेंच्यांनी एक बऱ्यांतले बरे एक म्हणल्यार इलेक्ट्रॉनीक बसी हांगासर लॉन्च केल्ले आसा आनी सगळ्यो ज्यो आहा बसी त्यो इलेक्ट्रॉनीक केल्ल्यो आसा. AC बसी आहा. सो जेन्ना ते तिरुपतीच्यान तिरुमला येता तेन्ना कांयच प्रॉब्लम जायना. झाले का मॅम? हेजे कितले? 100 रुपया. बरें. हां 80 घे तू. 80 रुपयाला घे. कमी जावचें ना न्ही तेजे? म्हाका 100 रुपया. 1 200 का.
लॉक काढला, चौथ्याचा लॉक काढला. आम्ही कॅन्टीन येतला सर. आता 25 रुपये अम्मा मग सांग.